कोंकण रेल्वे पुलिसांनी आनी रेल्वे संरक्षण दळान व्हडली कारवाय केल्या। मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर एका कुख्यात चोराक रंगे हात पुलिसांनी धरलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण डोंबिवलीच्या एके बायलेन रेल्वेंतल्यान आपले भांगर चोरयेक गेल्ल्याची कागाळ केल्ली। ते प्रमाण पुलिसांनी सापळो रचून मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर कर्नाटक दांडेलीच्या साहिल मुन्नीर अहमद कक्केरी ह्या कुख्यात चोराक अटक केली। ताचे कडल्यान 15,22,000चे भांगर, तातूंत मंगळसूत्र, कडो, ब्रेसलेट, कांकणां, कानातली अश्यो वेगवेगळ्यो भांगराच्यो वस्तू जप्त केल्यो। तशेंच 3 फोनूय ताचे कडल्यान जप्त केले। ताची किंमत 1,25,000 आसा। देखून पुलिसांनी वट्ट 17,22,000चो मुद्देमाल चोरा कडल्यान जप्त केलो। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण चोरिल्ले भांगर विकून चोराचो दिल्ली वचपाचो प्लॅन आशिल्लो। पुलिसांक ताचे कडल्यान रेल्वेच्यो तिकीटी सापडल्यात। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। कोंकण रेल्वे पुलीस आनी RPF ह्या दोगांनी एक जॉयंट ऑपरेशना भितर एक कुख्यात चोराक काल मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या भायर धरिल्लो आनी हाजेर आरोप आसा की ताणें धांवत्या रेल्वेंतल्यान जे रेल्वे चलता तातूंत भितर पॅसेंजरांक लुटले, एक बायलेची डोंबिवलीची, आनी ह्या एक्युजाचें नांव आसा साहिल काकेरी वो मूळ दांडेलीचो, कर्नाटका। कोंकण पुलिसांनी ताजे कडल्यान जवळ जवळ 15,22,000चें भांगर, तातूंत भितर मंगळसूत्र, कडा, ब्रेसलेट, बँगल्स, इयरिंग्स अशे वेगवेगळे आयटम जप्त केल्ले आसात। त्याच बरोबर 3 फोन ताणें चोरिल्ले। ते 3 फोनाची किंमत आसा 1,25,000। टोटल 17,22,000चो हो माल जो आसा तो जप्त केल्लो आसा। हे पुलिसां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हाजो प्लॅन आशिल्लो हे सगळें भांगर डिस्पोज करपाचें, कोणाक विकपाचें। तो गिरायकाक थंय रावतालो आनी ते पयशे घेवन दिल्ली वचपाचें। ताचे कडल्यान दिल्लीची ट्रेनीची तिकेटूय तांकां मेळ्ळ्या। सद्याक फाटली 3 म्हयन्यां भितर कोंकण रेल्वे पुलिसांनी जवळ जवळ 9 थेफ्ट केसी ज्यो आसात त्यो डिटेक्ट केल्ले आसात आनी 35 लाखांचें भांगर रिकवर केल्लें आसा, जे चोरयेक गेल्ले रेल्वेंतल्यान जे पॅसेंजर आसात ते न्हिदिल्ले कडेन जावं तांकां तांची बॅग चोरप ही भांगराची, तातूंतल्यान अशें करून 9 केसी ह्यो डिटेक्ट केल्ले आसात आनी 4 कुख्यात गुन्हेगार जांचो आस्पाव वेगवेगळे चोरयांनी आसा। म्हणजे एक गुन्हेगाराचो आस्पाव गोंयांत आसा, जावं केरला, कर्नाटका, मुंबय अशा वेगवेगळ्या स्टेटींनी हाचे चोरये आस्पाव आसा। अशे चोरांक तांणी धरिल्ले आसात आनी हाजो आतां फुडलो तपास आनीकय चालू आसा। तांचेर आनी खंय केसी आसात, आजय तांणी ते शोध घेतात। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग मलकणीकर।